सर जे इलिगलिटीज आसा पळय फिशींग करता ते लायटीचे LED लायटीचे इलिगल आसा ते बॅन आसा तरी पूण ते चालू आसा त्या संदर्भान तुजें हें कितें? न्हू आज आमच्या डिपार्टमेंट ऑलरेडी डायरेक्शन दिलां. आतां फिशींग ऑलरेडी कमी जालां पूण तें सादारणशे आउट ऑफ 12 नॉटिकल मायल्सा भायर कितें तरी करता तें आयकलां. सो आमचे कडेन एकूच बोट आहा रेड करपाक, ती थंय पासून सारकी पावना. सो आमी आतां आनीक 2 बोटी प्रपोज करता. अदरवायज आमी गोवा हेका कोस्टल पुलीस नाजाल्यार कोस्ट लायनीन विचार करता. कशें मेकॅनिझम कशें धरपा जर खातीर कशें? आमी जेन्ना हांवें आतां घेतला एकूच म्हयनो जाला आनी फायंड आउट करता एकूच बोट आहा ती त्या प्रमाणे पावता काय सारकें जायना कशें दिसता. सो आमी आनी 1-2 बोटी मागूंक सोदता गव्हर्मेंटा कडेन. त्यो जाय जाल्यार ते करतले, नाजाल्यार आमी कोस्ट गार्डाक दिवंक शकता नाजाल्यार हेका कोण आमच्या कोस्टल पुलीस तेंच्या ताब्यांत दिवन त्यो रेड मारपाक तेंकां अधिकार दिवपाचो. जे बोटी आसा पळय पर्सिंग बोटी व्हडल्यो बोटी तांकां जे फिशींग बोटीचेर ते जेन सेट बसयतात फक्त थंय लायटी मारपाकच खातीर वापरतात तांकां आतां कन्सिडर करतले ते डायरेक्टर आतां कितें जाता 2 दीस येतात कितेंशें आहा तो चार्जर गोवा पर्सून दिवपाचो. LED फिशींग टोटल बॅन बॅन जातलें? करता रेडी करपाचे प्रयत्नच करतले. बंद जाय लोकांक त्रास जाता, खूब कंप्लेनी आहा. बरें.